नमस्कार येवकार, दिस इज गोवा 360 डिग्री आफ्टरनून अपडेट. एक मेजर अपडेट घेऊन आम्ही आयल्यात, दॅट इज वेस्ट बेंगाल कोल स्कॅम आणि गोवा लिंक टू 2022 असेंब्ली पोल. सगळ्यांक खबर आसा सध्या अस्तंत बंगालाक रणकंदन चल्लां बिटवीन ममता गव्हर्मेंट अँड युनियन होम मिनिस्ट्री, दॅट इज मोदी गव्हर्मेंट. अँड दॅट इज प्रिसायजली जी रेड पडल्या आयपॅक म्हणटा तें कन्सल्टन्सी फर्म. इट इज अ पॉलिटिकल कन्सल्टन्सी फर्म. खूबशे राजकीय पक्ष ताजे वरवीं आपले पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजीज थारायतात, इलेक्शनां घडयतात, करतात. हे आयपॅक is a consultancy firm for TMC also. आता जालें कशें की CBIची एक केस आशिल्ली. आमचो हो एपिसोड मेजरली ह्या गोवा हवाला लिंकाचेर, गोवा वेस्ट बेंगाल हवाला लिंक. 20 कोटीचे कोल स्कॅमाचे क्रायम प्रोसिड्स 2022 जेन्ना गोंयांत असेंब्ली पोल जाले, तातूंत TMC अकस्मात सक्रीय जाल्ली सगळ्यांक खबर आसा. मगो कडेनूय ताणी अलायन्स केलें. कितलेशेच डिफिटेड करंट MLA तांकां भितर घेतले कॅन्डिडेट म्हणून. मेजर लॉन्च केलो. 5,000 लोक बायलांक दिवपाची कार्डां लॉन्च केलीं. लोक लायनीक लागलो, कार्ड मेळटली, 5,000 मेळटले म्हणून इलेक्शन जावन. मोठो अजेंडा केलो. पूण ह्या सगळ्या फाटल्यान हे कोण सेकंड हँड कॅन्डिडेट भितर सरपाक MGPच्या अलायन्सा फाटल्यान जो फंडपूश आशिल्लो, जे हायस दाखयल्लें TMCन, ताजे फाटल्यान थंयच्या कोल स्कॅमाचे क्रायम प्रोसिड्स आशिल्ले असो दावो जाता. ईडीन हो दावो, एनफोर्समेंट डिरेक्टरेटान हो दावो कलकत्ता हायकोर्टा मुखार केला. ह्या केसीक CBIची केस आशिल्ली ह्या कोल स्कॅमाची. वील गो टू द डिटेल्स. The details says, तुमकां स्लायड पळयल्या आतां कळटलें. वील रन द स्लायड. की ही लिंक आतां नेमकी कशी तुमकां खबर आसा. 2022च्या गोंयच्या असेंब्ली पोलांक TMC अकस्मात आयली आनी मगोन तांचे कडेन टायअप केलो. कांय कॅन्डिडेट्सूय तांणी घेतले आनी मेजर लॉन्च केलो. विदीन अ गॅप ऑफ 2 to 3 months TMC आयली आनी गेलीय बी. लिंक कशी ती पळयात. आतां जालां कशें की ह्या कोल स्कॅमाचे केसीत CBIन केस घाल्या नंतर ताजे क्रायम प्रोसिड्स अथवा तातूंतले अनअकाउंटेड एसेट्स उस्तुपा खातीर ईडीन आयपॅक ह्या कन्सल्टन्सी फर्माचेर रेड मारली. कारण इट इज लिंक्ड टू तृणमूल काँग्रेस पॉलिटिकली. आनी ह्या कोल स्कॅमाचे प्रोसिड्स आयपॅक ह्या कन्सल्टन्सीचे वरवीं गोंयांत 2022च्या इलेक्शनाक पावले अशें ते लिंक. 20 crore वर्थ क्रायम प्रोसिड्स. आतां कोल स्कॅमाचे प्रोसिड्स फक्त 20 crore न्ही. थंयचे कोल स्कॅम जे आशिल्ले, इट इज वर्थ ऑलमोस्ट, कोल जो इल्लिगली चोरयां एक्स्ट्रॅक्ट केल्लो, दॅट वॉज अरावंड 1114 crores. आनी ते एक्स्ट्रॅक्ट करपी फर्म जे आशिल्ले, अनूप माजी म्हणटा ताचें तें फर्म. अनूप माजी म्हणटा त्या फर्मान तें इल्लिगल एक्स्ट्रॅक्शन केल्लें आनी ते 1114 कोटींचो कोळसो काडून तांणी तातूंतल्यान कमाई केली कितली? 2,742 कोटी ह्या फर्मान. आतां ह्या माजी लेड सिंडिकेटाच्या 2,742 कोटींतले 20 कोटी, फक्त 20 कोटी आयपॅका मार्फत गोंयांत 2022च्या इलेक्शनांत आयले. हांव सरळ ही लिंक वाचून दाखयतां. ही लिंक आतां ईडी हायकोर्टांत कित्याक गेली कोलकत्ताच्या? कारण ईडीन जेन्ना रेड मारली आयपॅकाच्या चिफाचेर, तेन्ना ममतान, चीफ मिनिस्टर ममतान थंय रणकंदन सुरू केलें. चिफाच्या ऑफिसां गेली, जमाव घेवन गेली, ईडीक आडायली. तेवटेन MPनी तृणमुलाच्या दिल्ली मोठें धरणें धरलां, प्रोटेस्ट धरल्यात, तांकां भितर उडयल्यात, डिटेन केल्यात.
पूण कशें तरी करून आयपॅकाचेर रेड ब्लॉक करप. कित्याक मोमेंट ईडी रेड्स आयपॅक थंयच्यान जी कितें सिजर्स जातात ते हार्ड ड्रायव्स आसूं, सिस्टम्स आसूं, डॉक्युमेंट्स आसूं, डाटा आसूं, तातूंतल्यान अस्तंत बंगालाक जी आतां असेंब्ली इलेक्शन जावपाची आसात तातूंतली तृणमूल काँग्रेसीची फायनान्शियल स्ट्रॅटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी, वोटर लिस्टां, कोणाक पयसो घालप, कसो घालप, हें सगळें युनियन होम मिनिस्ट्रीक लीक जातलें हाजो तृणमुलाक धसको असो ईडीचो दावो. आनी म्हणून तृणमूल हें सगळी रेड ब्लॉक करता. सो फिजिकली चीफ मिनिस्टरानच जमाव घेवन ब्लॉकेड केल्ल्यान ईडी हायकोर्टाक गेली की आमकां रिलीफ जाय, प्रोटेक्शन जाय, ही रेड कंडक्ट करपाक चीफ मिनिस्टर ब्लॉकेड करता म्हणून. आतां ईडीन हायकोर्टा मुखार कितें कितें सांगलें, जस्ट सी. ईडी सेज इट क्लेम्स हवाला लिंक इन 2022 गोवा पोल. म्हणजे आयपॅका वरवीं हे 20 crores जे गोंयांत आयले दे वेर थ्रू हवाला लिंक, दे वेर डायरेक्ट कॅश थ्रू हवाला लिंक. वेस्ट बेंगाल कोल स्कॅम लिंक टू गोवा पोल फंडींग. अस्तंत बंगालाचें कोळशाचें स्कॅम 2022 गोंयचें इलेक्शन जालें ताजे कडेन त्या पयशांची लिंक आसा. इल्लिगल क्रायम प्रोसिड्स जे कोल स्कॅमाक जाले ते गोंयचे इलेक्शनाक आयले. आतां एक लक्षांत धरात, हें सगळें जेन्ना आमी सांगतात हाजो अर्थ असो जाता की हें फंडींग जें आयलें इल्लिगल ताचो वांटो टीएमसीन जे गोंयांत उमेदवार हाडले, घेतले किंवा अलायन्स पार्टनर मोगो म्हणून घेतलो तांकां इनडायरेक्टली पावले काय असो जाता. सो ह्या प्रत्येक घटकाचें रिएक्शन घेवपाचे आमचे प्रयत्न चल्ल्यात. तो मागीर किरण कांदोळकार आसूं, तो तांचो इन्चार्ज गोंयचो किर्ती आझाद आसूं, फॉर्मर क्रिकेटर, किंवा ढवळीकार ब्रदर्स, सगळ्यांचें रिएक्शन घेवपाचे आमचे प्रयत्न चालू आसात. वेदर ह्या इल्लिगल हाजें फंडींग, ताजो शेअर, ताजें कंट्रिब्युशन ह्या पक्षाक, ह्या कॅन्डिडेटांक जालें काय कितें, हे प्रयत्न चालूच आसात. पूण लेट्स कम टू अगेन्स्ट ईडी चार्ज. ईडी म्हणटा इट सेज बिफोर कोलकाता हायकोर्ट हवाला लिंक इन 2022 गोवा पोल. वेस्ट बेंगाल कोल स्कॅम लिंक टू गोवा पोल फंडींग. वेस्ट बेंगालाक जे कोळशाचें स्कॅम जालें ताजी लिंक गोंयच्या इलेक्शना कडेन पोल फंडिंगा कडेन आसा 2022. इट फर्दर सेज कोल स्कॅम फंड्स चॅनल्ड टू आयपॅक वाया हवाला. कोळशाच्या स्कॅमाचे पयशे आयपॅका वरवीं, हवाला वरवीं गोंयांत आयले. 20 crore crime proceeds routed to Gowa for 2022 poll. ईडी म्हणटा 20 कोटी क्रायम प्रोसीड वेर रूटेड टू गोवा थ्रू 2022 पोल. ईडी म्हणटा फॉर 2022 पोल. इट फर्दर सेज हो चार्ज ईडीन तें रीट पेटिशन फायल केलां कोलकाता हायकोर्टांत तातूंत केला. लक्षांत धरात. कोल एक्सकेवेशन सिंडिकेट एलिजिडली लेड बाय अनूप माजी. हे जे कोळशाचें स्कॅम आसा इट वॉज लेड बाय सिंडिकेट लेड बाय अनूप माजी. ED's probe in CBI case against businessman Anup Maji and officials of Eastern Coalfield. आता अनूप माजी हो बिझनेसमॅन आणि ऑफिशियल्स ऑफ इस्टर्न कोलफिल्डाचे अधिकारी हांच्या बाबतींत जी CBIची केस चलताली, इन्व्हेस्टिगेशन चलतालें तातूंत आतां ईडीन लक्ष घालां मालमत्तेंत. त्या मूळ केस CBIची. Illegal coal sold to plants in several districts of state. Of state means West Bengal. हो जो इल्लिगल कोळसो काडलो तो अस्तंत बंगालांतल्या वेगवेगळ्या जिल्ल्यांनी प्लांटांक विकलो. Smuggling syndicate excavated 25.51 million ton coal worth 1114.35 crores. 25.51 million metric tons कोल एक्सकेवेट केलो ह्या स्मगलिंग सिंडिकेटान
आणि तो विकलो वेगवेगळ्या जिल्ह्यांनी. Maji led syndicate generated proceeds were 2742 crore between 2017 to 2020. 2017 ते 2020 मजगती हे स्कॅम कोळशाचे ह्या 1114 कोटीच्या कोळशांतल्यान माजी सिंडिकेटान जोडले 2742 कोटी इल्लिगली कोळसो विकून. इंटेलिजन्स रिसिव्ड आता गोयच्या पार्टाचे इंटेलिजन्स रिसिव्ड ईडी सेस तांकां इंटेलिजन्स इनपुटा मेळ्ळा प्रमाण 20 कोटी क्रायम प्रोसिड्स ट्रान्सफर्ड थ्रू कांतीलाल फर्म फ्रॉम कोलकाता टू गोवा. कांतीलाल हाच्या फर्माच्या वरवीं हे 20 कोटी कोलकाता सावन गोंयांत इलेक्शना खातीर आयले 2022. Employee Sagar Kumar Patel handled Hawala transfers in Goa. कांतीलाल फर्माचो एम्प्लॉई सागर कुमार पटेल हाणे ही कॅश हँडल केली गोंयांत हाडपा खातीर थ्रू हवाला. प्रिमायझीस ऑफ आर कांतीलाल रेडी आतां हाका आर कांतीलाल फर्म इन्वॉल्व जाल्ल्यान हाचेरूय ईडीन रेडी मारल्यो कलकत्तात. आर कांतीलाल फर्माच्या ज्याच्या एम्प्लॉईन ज्या सागर कुमार पटेल हो तांचो एम्प्लॉई ताणें हे पयशे गोंयांत हाडिल्ले. ही लिंक मेळ्ळे उपरांत कांतीलालाचेर रेडी. ड्युरींग ईडी प्रोब पटेल लेट टू अक्षय कुमार. ह्या कांतीलाल पटेलान ह्या सागर कुमार पटेलान अक्षय कुमार म्हणटा ताचें नांव सांगलें. ह्या अक्षय कुमारान हे 20 कोटी प्रत्यक्ष गोंयांत हाडले. प्रत्यक्ष फिजिकली गोंयांत हाडले अक्षय कुमारान. हे कन्फेस केलां अक्षय कुमारान आपणे ते हाडले. अल्पेश पटेल of R. Kantilal firm investigated. He admitted that he arranged 20 crore crash in Goa from Kolkata. आता आर कांतीलाल फर्माचो अल्पेश पटेल म्हणटा ताणें हे 20 कोटी गोंयांत हाडपा खातीर अरेंज करून दिले अक्षय कुमाराक. अक्षय द एम्प्लॉई. अक्षय हो कोणाचो एम्प्लॉई? एम्प्लॉई ऑफ इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी हर्ड्स अँड पिक्झल्स म्हणटा इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीचो तो एम्प्लॉई. ASM इव्हेंट टेक्नॉलॉजी ही फर्म. प्रतीक जैन को फाउंडर अँड डायरेक्टर ऑफ आयपॅक हँडल्ड आयपॅक ऑप्स इन गोवा. म्हणजे ही सगळी आयपॅकाची कन्सल्टन्सी फर्माची आनी TMCची गोंयची ऑपरेशन्स कोण सांबाळटालो? प्रतीक जैन म्हणटा तो को फाउंडर अँड डायरेक्टर ऑफ आयपॅक. जितेंद्र मेहता असिस्टेड इन ट्रान्सफरिंग 20 crore to Goa through Hawala to be used by IPAC in Goa. ह्या जितेंद्र मेहता होय हाजोय हातूंत रोल आसा हे 20 कोटी गोंयांत हाडपाक. इतले प्रिसायज लिंक, इतली प्रिसायज A to Z कोल स्कॅम टू गोवा इलेक्शन इतली लिंक ट्रेल कोलकाता हायकोर्टा मुखार ईडीन एक्सपोज केल्या. आता फुडें आयपॅक वॉज अ कन्सल्टन्सी. तांणी हर्ड्स अँड पिक्झल्स आनी ASM इव्हेंट टेक्नॉलॉजी ह्या इव्हेंट मॅनेजमेंट फर्मा वरवीं हे फंड रूट केले गोंयांत इलेक्शनाक. आतां फुडें हे 20 कोटी खंय गेले, कशे वापरले, कोणाक गेले? कॅन्डिडेटांक गेले, अलायन्स पार्टनरांक गेले काय आनी कोणाक गेले? तो फुडलो रूट सोदपाची जबाबदारी आतां आमचेर आयली. सो बट वी आर टेकिंग रिएक्शन्स. हे फुडें पयशे ह्या उमेदवारांक मेळ्ळे, अलायन्स पार्टनरांक मेळ्ळे, कोणाक मेळ्ळे काय ना हें तांणी सांगचें. आमी तांचे मेरेन वतले. उलोवपाचें ना जाल्यार उलोवपाचें ना. आतां मेरेन मेजर तांचो कंटेंडर गोंयचो जो कॉन्टेस्टंट आशिल्लो किरण कांदोळकार आदलो आमदार ताका आमी गाठपाचो प्रयत्न केलो. ताणें म्हणलें आपल्याक हाजेर उलोवपाचें ना. कांय जाण म्हणटाले तेन्ना उमेदवार तांणी TMC बी इलेक्शन जावन रोखडीच सोडली कारण पयशे हातार पडले ना म्हणून. सो तांच्या हातार पयशे पडले किंवा मदीं आनी कोणें तांच्या नांवान खाले कितें जालें वील गो इन टू इट. प्रायम 360 जो आज एपिसोड जातलो सांजचो तातूंत ही फुडली लिंक जी आसा एक्सेप्ट करता, एडमीट करतात काय ना, कोणाक पावले, पंचखाद्य पावली काय दोणे पावले, हो भाग फुडलो 360च्या प्रायम रिपोर्टाक पळोवया. हांव दुसरे रिपोर्टा कडेन वतां. दॅट इज
Drugs worth 3.36 crores seized at Mopa International Airport. Mopa International Airportaचेर राती कस्टम्स आणि एअर ANC न्ही NCB न्ही कस्टम्स अँड एअर इंटेलिजन्स युनिटान 3,36 लाखांचो कॅनॅबिस हायड्रोफोनिक ड्रग सीज केला फ्रॉम अ बँकॉक traveler who traveled to Goa via Tashkent. Mukesh connect jata. Mukesh, just give the brief of this and what is the status now, whether there is a big cartel involved, there are other elements involved in this, or this is a single traveler, whether he got it for right now only one accused person has been arrested for being in illegal possession of mainly hydroponic ganja or beads worth 3 crore over 3 crore rupees at Mopa airport. But this is surprising. So yes, air intelligence unit in coordination with the custom has have conducted this operation and accused has been arrested, and the drugs was concealed in a bag. But it is surprising that origin point of these drugs is Thailand, and then he has traveled through Tashkent to Goa, and here he has been arrested. The accused has been arrested. So it shows the link of big cartel. So yes, it is not easy to travel from Thailand and then to go to the Tashkent and then come to Goa. Usually there are several flights from Thailand to India, not directly to Goa, but to India it can be transported. But taking a route through Tashkent, it shows that it has the wider link, wider network. But one accused person has been arrested. Interrogation is going on. We have to see that when the multinational, many countries are involved, many other countries agency would be involved. Then we have to see that what does Indian enforcement agency does, because this. Yeah, Mukesh, yes, was the consumption point in Goa, or was the end delivery point in Goa, or Goa was still under a transit route of this peddler? See, so yes, Goa is good market for hydroponic weed. We have seen in the past that many such seizures have been conducted of hydroponic weed. There is consumption, but again, we have to see that it is large quantity of hydroponic weed. So destination was Goa only, but there is possibility that this accused person might distribute these drugs to other peddlers for transporting from Goa to other states also. That is also possibility. But the accused has just been arrested. Interrogation will go on because it is custom. Then he will be, custom does not have jurisdiction to investigate crime point of view or to detect wider network. So he will be handed over to any other agency, and then it will come into light, or network will be revealed to us. ओके, म्हणजे मुकेशान सांगले, मुकेश आय विल कम टू युअर अनदर स्टोरी रिगार्डिंग बर्ड्स. मुकेशान सांगले ताजेर तुमकां कळ्ळां आसतलें की 3.36 कोटीचो कॅनॅबिस हायड्रोफोनिक ड्रग्स धरला, पूण हो ट्रॅव्हलर कसो गेला बँकॉक सावन, थायलंड सावन डायरेक्ट इंडियेक येवना. तो ताशकंताक गेला, ताशकंता सावन रूट जावन, सो तो ड्रग्स कलेक्ट करपा खातीरच त्या रुटान गेला. वेदर इज अ मेजर पेडलर, काय कोणे तें पार्क केलां ताजेर, काय कितें केलां, ऑल दीस थिंग्स वील कम टू लायट. सांजे प्रायम 360 मेरेन समजा कार्टल्स असले आनी ते जर डिस्क्लोज जाता आसत मेजर लिंक्स मेळटा जाल्यार आमी ताजे डिटेल्स सांजे प्रायमाक 360 घेवन येतात. आय एम कमिंग टू द लास्ट रिपोर्ट दॅट इज रिगार्डिंग बर्ड्स डेव्हलपमेंट. आमी पळयलें 7 तारखेचे फातोटेर जी बर्ड्स ट्रॅजेडी जाली बर्च रोमियो लेन क्लबाक, 25 मेले, तातूंत 20 एम्प्लॉई, 5 जाण टुरिस्ट भायले आशिल्ले, एक फॅमिली जोशीची. हातूंत टोटल 9 अक्यूज FIRाचेर नेम्ड आशिल्ले. 8 मेळ्ळे, धरून 2 लुथरा ब्रदर्स, पार्टनर अजय गुप्ता, चीफ जनरल मॅनेजर आनी 5 मॅनेजर धरून 8 जाण मेळ्ळे. एकटो खोसला म्हणटा तो UK नॅशनल जावन तो पळा, ताजेर ब्लू कॉर्नर नोटीस आसा. पूण आतां आनीक एकलो हें इन्वेस्टिगेशन करतना आनीक एकलो मॅनेजर सापडला
ज्याचो रोल पयलीं दिसूं नाशिल्लो आतां डिस्क्लोज जाला आनी ताका पुलिसांनी उखलून हाडला. सो टोटल 10 अक्यूज जाले आनी 9 इन कस्टडी जाले, बारिंग खोसला हू इज अ UK नॅशनल. जस्ट डिटेल्स घेवया मुकेशा कडल्यान. हो कोण मॅनेजर, हाचो रोल आतां कसो सापडलो आनी ताजो कितें रोल आशिल्लो नेमको इन ऑपरेशन्स एंड लिंक टू किलर ट्रेजेडी. मुकेश, just tell us what's his name and what is his precise role and how it is that his name has been disclosed at this stage now after almost 25 days of probe. Yes, so yesterday late evening, Anjuna police has arrested, means he was arrested from Bokaro in Jharkhand. His name is Vijay Kumar Singh, 38 years old. He is native of Bokaro, Jharkhand. He has been arrested from there, and yesterday late evening he was brought to Anjuna. He is operational manager. So yes, what has happened? Initially, those accused were arrested, and during the interrogation or during filing the bail applications or anticipatory bail applications, all are passing buck. Number one thing, they are disclosing new names that I am not responsible for the operation, day-to-day operation. So and so person was in charge of that operation. So a new name have cropped up of this Vijay Kumar Singh. He has been arrested now because initially his name was not figuring in the FIR, but during the interrogation his name came and it has been said that he is the operational manager of birds. So that's why Anjuna police has arrested him. He has been produced before the JMFC court at Mapsa. Court has granted his police custody for 8 days, and in this matter further investigation will go on now. Suyas. Mukesh, interesting thing. Initially, in these 9 accused which were named, there was one Kohli. That Kohli was supposed to be operations manager, who is also a driver of those Luthras and operation manager also. Now, how come after 25 days the same role of Kohli comes up to some Vijay Kumar, and the Kohli is also passing his buck. Remember, Kohli is directly linked to Luthras. He is a confidant of Luthras. He is driver of Luthras. I mean, is he passing the buck to this Vijay Kumar and getting relief from there? See, so what happened? Kohli filed bail application. He was arrested and he filed bail application, and his bail application itself, he said that he does not have direct link with Birch. He said that his friend of Vivek Singh, the general manager, and he is friend of Luthra brothers. That's why his name has been dragged in this case, and he is claiming that he has independent business in Delhi, and on those contentions, on those arguments, court has granted him bail. So as I said that everybody, if you will see the bail applications, everybody is naming some other person. It is happening. Nobody is ready to take the responsibility. Everybody is passing the buck. But for now, we have to see. Now it's been more than 1 month now. Many accused are in custody. So Anjuna police has time to file the charge sheet in another 30 days, I believe. So there must be a thorough investigation of all the accused, because charge sheet has to be filed within 60 days, because accused are under custody. So I believe that this arrest will give another name or another some details. We have to see in that, because in coming 2-3 days there would be bail arguments of Luthra brothers. Yes, Mukesh, but interesting thing is, see, the important thing is, barring that Ajay Gupta, who is in custody now, who is considered as a partner, but that too he calls himself a sleeping partner. Barring Ajay Gupta, all seems to be pawns, and the major players like Khosla, who is sitting in UK, Luthras are saying they haven't done. The crucial link of Kohli now says, who is a confidant of Luthras, he says, I am not in operations, and this some Vijay Kumar comes up now. So the major links linked to Luthras
seem to be going out of the investigation framework. I mean, we'll have to track, keep tracking kindly when this Vijay Kumar is probed, whether he is really linked or Kohli is doing some other, playing some other tricks. We have to find out, because major missing links are out, are out of the framework of police. That Khosla and Kohli and Luthras are all washing off their hands. Mukesh, thanks for those inputs. If any details, please we'll update the viewers at 360 in your prime show. Thanks for watching. पळयत रावात सांजचे मेळया प्रायमा.